बाबा भयणारो, एका बिस्पाची जबाबदारी म्हळ्यार बरो गवंडी कसो विस्वाशीपणी देवाचें उतर परगटूंक, तीरपणान भावार्थाची राखण करूंक आनी प्रमाणीकपणान आपले मोणयारपण देवाचे कुशी प्रमाणे पवित्र सभेचे शिकवणीक विस्वाशी रावन आनी पाप साहेबाक खालतो रावन चलोवंक. ह्याच जबाबदाऱ्या विशीं आतां मुखेल संस्कारणार विसलोल्या बिस्पाक पाद्री सिम्यावांक कांय विचार घालून ताची कुशी सोबे माजार ओडकून घेता. भावार्थ सांबाळूंक आनी मोणयारपण चलोवंक खुशी आसा म्हूण बिस्पाची संस्कारणी घेवंक आसा ताका सोबे माजार विचार करचो म्हूण पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आदीं थावन फॉर्मावून दवरला. म्हणटोच प्रितीच्या भावा, धर्मदुतांनी आमच्या आदीन केल्ल्या आनी आमचे आत दवरणे वरवीं तुजे आदीन करचें आसा तें मोणयारपण पवित्र आत्म्याचे कृपेन मोरो पर्यान सांबाळूंक तुका खोशी आसा. ओय, म्हाका खोशी आसा. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान विस्वाशीपणी आनी थांबोन आसतना परगटूंक तुका खोशी आसा. ओय, म्हाका खोशी आसा. धर्मदुतां थावन घेतलोलो आनी पवित्र सोबेन सदांच आनी सगले सुवातेर सांबाळलोलो भावार्थाचो थेबो निर्मळ आनी पुराय राखूंक तुका खोशी आसा. ओय, म्हाका खोशी आसा. क्रिस्ताची कूड ताची पवित्र सोबा बांदूंक आनी बागयोंत पेद्रू धर्मदुता फाटल्यान आयलोल्या अधिकाऱ्यां खाल बिस्पांच्या वर्गा कडेन एकवटलोले पवित्र सोबेच्या एकवटान थीर रावूंक तुका खोशी आसा. ओय, म्हाका खोशी आसा. बागयोंत पेद्रू धर्मदुताचे सुवातेर आसलेल्याक विस्वाशीपणी खालतो रावूंक तुका खोशी आसा. ओय, म्हाका खोशी आसा. सांगाती मोणयाऱ्यां आनी प्रधान सेवकां बरोबर भक्तिवंत बापूय कसो देवाचे पवित्र सोबेक पोसूंक आनी सोडवणेचे वाटेन फुडें व्हरूंक तुका खोशी आसा. ओय, म्हाका खोशी आसा. गोरिबां आनी परदेशां आनी गोरशेक सांपडलेल्या सोमेस्तांताय सोमयाच्या नांवा खातीर बोलो आनी काकलुतीवंत जावंक तुका खोशी आसा. ओय, म्हाका खोशी आसा. बरो गवंडी कसो सांडलेल्या शेळयांक सोदूंक आनी सोमयाच्या इंडाक एकवटावंक तुका खोशी आसा. ओय, म्हाका खोशी आसा. पवित्र पोरशे खातीर थांबोन आसतना सोर पदवेदार देवा कडेन विनंती करूंक आनी निर्दोशी चालीन महायाज्ञिकाचें काम करूंक तुका खोशी आसा. ओय, देवाच्या आदारान म्हाका खोशी आसा. देवान तुजें सोबें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायेक बाबो. बाबा भयणानो, पवित्र सभेन जितली एका बिस्पाची जबाबदारी व्हड तितली चड आनी व्हड ताका देवाच्या आदाराची आनी ताचे कृपेची निबेल गरज. ह्या वेळार मुखेल संस्कारणार बिस्प
विसलोल्या बिस्पाक कुरपीन बोर म्हूण मागूंक आमकां उलो करतलो. सगळीं उबी रावया. प्रितीच्या भावां भयणीनो, पवित्र सोबेच्या फायद्याक ह्या विंचून काडलेल्याक सोर पदवेदार देव आपली सुबाम कृपा आनी बोलेपण दिवं म्हूण मागुया. ह्या वेळार आमी सगळीं सातां भोगतांक उलो करतले. आमचे खातीर आनी अदीक करून विचलोल्या बिस्पा खातीर देवा लागीं तांणी विनवणी करूंक खालतीपणी मागतल्यात. देवा मुखार आपलें किरकोळपण ल्हानविकायेन ओळखून घेवन विचलोलो बिस्प पाद्री सिमांव साश्टांगी पडटा. आमी सगळीं भोगतीपणी ह्या सातां भोगताची प्रार्थन माडयेंत वांटो घेवया आनी आमच्या विचलोल्या बिस्पा खातीर खतखत्यान मागुया. जाता तांणी दिमी घालची. Bagiut Marii devaci mai, amce astot vino dimor. Bagi von minge, amce astot vino dimor. Bagi von deudutano, amce astot vino dicora. Bagi von João Baptista, amce pastor vino dimor. Bagi von Suse, amce pastor vino dimor. Bagi von Pedro ani Paulo, amce pastor vino dimor. Bagi von Andre, amce pastor vino dimor. Bagi von Jacob, amce pastor vino dimor. Bagi von Sua, amce pastor vino dimor. Bagi von Thomas, amce pastor vino dimor. Bagi von Jacob, amce pastor vino dimor. Bagi von Philip, amce pastor vino dimor. Bagi von Bartolomeo, amce pastor vino dimor. Bagi von Matthew, amce pastor vino dimor. Bagi von Simon, amce pastor vino dimor. Bagi von Judas, amce pastor vino dimor. Bagi von Matthias, amce pastor vino dimor. Bagi von Marii Magdalena, amce pastor vino dimor. Bagi von Tistiu, amce pastor vino dimor. Bagi von Antiochia Inasa, amce pastor vino dimor. Bagi von Lorenz, amce pastor vino dimor. Bagi von Perpetuani Felicita, amce pastor vino dimor. Bagi von Agnes, amce pastor vino dimor. Bagi von Gregor, amce pastor vino dimor.
Bagivont Augustin, आमचे पासत विनवती कर. Bagivont Athanasius, आमचे पासत विनवती कर. Bagivont Basil, आमचे पासत विनवती कर. Bagivont Martin, आमचे पासत विनवती कर. Bagivont Benedict, आमचे पासत विनवती कर. Bagivont Francis आणि Dumin, आमचे पासत विनवती कर. Bagivont Francis Xaviera, आमचे पासत विनवती कर. Bagivont Suamare Vianney, आमचे पासत विनवती कर. Bagivont Teresa, आमचे पासत विनवती कर. Bagivont Sienaci Catarina, आमचे पासत विनवती कर. Bagivont Madre Teresa, आमचे पासत विनवती कर. Bagivont Susevasa, आमचे पासत विनवती कर. Somestevacia Bogdanu आणि Bagivontaну, आमचे पासत विनवती कर. Prosonsa, Nivaram Pasolomia, Survaitantli, Nivaram Pasolomia, Survatkantli, Nivaram Pasolomia, Sasnacia Mornantli, Nivaram Pasolomia. Tuve munce porghitle de vorbi, Nivaram Pasolomia. Tucea mornani punion și bun pona vorbi, Nivaram Pasolomia. Povitrat mi-a cea de ea vorbi, Nivaram Pasolomia. Ami Patki, Tuce lagi matawai kamka, Tuce povisobek solui ani samarmul, Tuce lagi matawai kamka. Papsaiba ani somes vorgancia muriarian, Tancia besan samarmul, Tuce lagi matawai kamka. Ja vislelja ashirvatimul, Tuce lagi matawai kamka. Ja vislelja ashirvati ani povitr kormul, Tuce lagi matawai kamka. Ja vislelja ashirvati povitr kor ani obishikt kormul, Tuce lagi matawai kamka. Sorashram Shanti ani koroik vot dimul, Tuce lagi matawai kamka. Duki kuntik sampodlolean, Tuce kaklutin bus von dimul, Tuce lagi matawai kamka. Amka Tuce sevin botkor ani sambarmul, Tuce lagi matawai kamka. Jesu živia devačia puta, Tuce lagi matawai
Krista haikam kam, Krista haikam kam, Krista doin haikam kam, Krista doin haikam kam. सोर्वेस्पोरा दोन आमची मागणी ऐक या तुझ्या साखराक माकून याज्ञिकी कुरपेची बोरती ताका फावो कर आनी आत्मीक पोदवेचो तुजो सुबाम आशिर्वाद ताचेर देवून दी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सगळीं उबी रावया. मोगाड बाबा भयणानो, हो संस्काराचे रितीचो खेरीत भाग. हात दवरप आनी संस्काराचें प्रार्थन करप हे पवित्र रिती उदेशी ताका विस्पाच्या वर्गा पुरतें पवित्र आत्म्याचें देणें हे वेळार फावो जाता. आतां पयलीं वेंचलोलो बिस्प मुखेल संस्कारणार बिस्पा मुखार वचून दिमी घालतलो. मुखेल संस्कारणार बिस्प ताचे तकलेर हात दवरून ओगेपणान मागणें करतलो. त्या मागीर दोगूय संस्कारणार बिस्प आनी आजीर आसतले दुसरे बिस्प ताचेर हात दवरून ओगेपणान मागणें करतले. हे रितींतल्यान सगळे आजीर आसलेले बिस्प विसलोल्या बिस्पाक पवित्र आत्म्याचें देणें मागतात आनी तो बिस्पाच्या वर्गांतलो म्हूण मानून घेतात म्हूण दाखोड करतात. आमी सगळीं भोक्तीपणान हे रितीन वांटो घेवया. गीत गावया. रोसनार आत्म्या दिवून ये. Star
एका बिस्पाचें एकमुखी कार्य व जबाबदारी म्हळ्यार भावार्थान आनी विस्वाशीपणी देवाच्या उतराची परगटणी करूंक. हें दाखोळ करूंक आतां मुखेल संस्कारणार बिस्प शुभ वर्तमानांचो ग्रंथ विचलोल्या बिस्पाची तकलेर उक्तो दवरता. दोग प्रधान सेवक हो शुभ वर्तमानाचो ग्रंथ विचलोल्या बिस्पाची तकलेर दवरूंक आदार दितात. त्या उपरांत मुखेल संस्कारणार बिस्प हेर हाजीर आसलेल्या बिस्पांक सांगाताक घेवन विचलोल्या बिस्पाचेर संस्कारणेचें प्रार्थन करता. जे तरेन शिसांक पवित्र सभेंत अधिकार चलोवचो आत्मो दिल्लो त्याच आत्म्याची भरती नव्या विचलोल्या बिस्पाचेर देवूय म्हूण मागता. ह्या पवित्र आत्म्याचे सक्तीन ताणें आपलें महायाज्ञिकपण देवाचे सेवेक ओरपूंक जाय आनी पवित्र सभेची जतनायेन जबाबदारी चलोवंक जाय. भक्तीपणी आनी मागण्याच्या मनान ह्या प्रार्थनान आमी सगळीं वांटो घेवया. God and Father of our Lord Jesus Christ, Father of mercies and God of all consolation, who dwell on high and look upon the lowly, who know all things before they come to be. It is you who established order in your church through your gracious word, who from the beginning predestined a righteous people born of Abraham, who instituted rulers and priests, and did not leave your sanctuary without ministry, who from the beginning of the world have been pleased to be glorified in those you have chosen. Now pour forth upon this chosen one the power that is from you, the governing spirit, whom you gave to your beloved Son, Jesus Christ, and whom he gave to the holy apostles, who established the church in each place as your sanctuary, to the glory and unfailing praise of your name. Grant, O Father, knower of all hearts, that this your servant, whom you have chosen for the episcopate, may nourish your holy flock, and may without reproach exercise before you the high priesthood, serving you night and day, that he may unceasingly cause your face to shine upon us and offer the gifts of your holy church. Grant that by the strength of the Spirit of the high priesthood, he may have authority to forgive sins according to your command, that he may apportion offices according to your precept, and loosen every bond according to the authority you gave the apostles. May he be pleasing to you in meekness and purity of heart, offering a sweet fragrance to you through your Son, Jesus Christ, through whom glory and power and honor are yours, with the Holy Spirit in the Holy Church, both now
and forever and ever. आमेन. Amen. बाबा भयणानो, ही घडये तावन आमचो विसलोलो बिस्प बिस्पाच्या वर्गान भितर सरता. भोव मानेस बिस्म साहेब सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस कुशाल आनी संतोष बरीत जावया. कित्याक देवान आमच्या गोंयच्या महाधर्म प्रांताक सुमार 30 वर्सांनी नव्या आदारी बिस्पाचे देणे आपल्या उदारपणान फावो केला. देवाक दिन वासुया आनी आमच्या नव्या बिस्पाक सदांच आपले कुर्बेन आनी आशिर्वादान बोर म्हूण मागुया. सगळीं आमी बसुया. दर एक बिस्प जेजू क्रिस्ताच्या महायाज्ञिकपणान केरीत वांटो घेता. ह्या खातीर हे वेळार मुखेल संस्कारणार बिस्प नव्या संस्कारलेल्या बिस्पाची तकली क्रिस्माच्या तेलान मागता. ही अर्थाबरीत आनी पवित्र मागणी उदेशी ताचें जिवीत उपोट आत्मीक बेसावांनी बोर म्हूण मागता. क्रिस्ताच्या परम याज्ञिकपणाचो जाणें तुका भागीदार केला. तोच देव गुदार्थ माखणेच्या तेलान तुका माखूं आनी आत्मीक आशिर्वादाच्या सुमामपणान तुका फळवंत करूं. दर एका बिस्पाक बिस्पाचे संस्कारने उदेशी ताच्या याज्ञिकपणान आनी मुनियारपणाचे सेवेन किरीत म्हत्वाच्यो जबाबदाऱ्यो फावो जातात. हे वेळार कांय कुणाउदेशी आमकां त्यो दाखोवट जाता. पयले सुवातेर बिस्पाची किरीत जबाबदारी विस्वाशीपणी काळार आनी काळा भायर मोगान उर्बेन आनी फिकिरीन देवाच्या उतराची परगटणी करूंक ही जबाबदारी सिद्ध करून मुखेल संस्कारणार बिस्प
नव्या संस्कारलेल्या बिस्पाच्या हातान शुभ वर्तमानाचो ग्रंथ घालता. शुभ वर्तमानाचो ग्रंथ घे आनी सगले सोंसणिकायेन आनी खरे शिकवणेन देवाचें उतर परगट कर. जेजू जावन आसा सुपून विस्वाशी पोती ताचे ओकले पवित्र सोबेचो एका बिस्पाचो संबंद पवित्र सोबे कडेन किरीत आनी खूब खाशेलो. बिस्पाचें विस्वाशीपण एका पोती परी देवाचे ओकले पवित्र सोबेताय एक हें कुणे रुपान दाखोळ करूंक मुखेल संस्कारणार बिस्प नव्या संस्कारलेल्या बिस्पाच्या उजव्या हाताच्या बोटाक मुदी घालता. ही मुदी घे तुज्या विस्वाशीपणांचो शिक्को ती. निर्मळ भावार्थ सांबाळून पवित्र सोबेक देवाचे पोतिनींक खोताविणे सांबाळ. दर एका बिस्पाचें किरीत कार्य म्हळ्यार तांबो नासतना पवित्रतायेन वाडूंक हें कुणावूंक मुखेल संस्कारणार बिस्प नव्या संस्कारलेल्या बिस्पाची तकलेर तोप वो मायटर घालता. हो तोप बिस्म साहेब दोबाजीक समारंभण्यांनी घालता देखीक मिसाची भेटेचे समारंभणीत. ओ तोप घे आनी पवित्रतायेचो पोरजोळ तुजे भितर अदीक प्रकाशूं. अशें गवळ्यांचो कुंवर दिसती पडटलो तेन्ना बिकोण्णा तसले मोहिमेचो मुकूट जोडूंक तुका फावो जावं. एका बिस्पाची जबाबदारी बरो गवंडी कसो आपल्या हातान घातलेली पवित्र सोबेक मोगान जतनायेन आनी जबाबदारीन चलोवंक आनी मार्गदर्शन दिवंक हें कुणावूंक मुखेल संस्कारणार बिस्प नव्या संस्कारलेल्या बिस्पाच्या हातान गवंडीक कोंकें वो क्रोजियर दिता. हें कोंकें घे गवळीक मुणयारपणांची खुणां दी आनी सगल्या यादनीक इंडाची जतन कर. देवाचे पवित्र सोबेन तिका चलोवंक पवित्र आत्म्यान तुका बिस्म केला. आतां मुखेल संस्कारणार बिस्प नव्या संस्कारलेल्या बिस्पाक ताची नवी जबाबदारी दाखोड करचे खातीर ताका मानाच्या जाग्यार वो खोदेलीर बसोंक आमंत्रण करता. सगलीं उबी रावया. एक संस्कारलेलो बिस्प पाप सायबा आनी दुसऱ्या बिस्पा सांगाती बिस्पाच्या वर्गाचो वांगडी ह्या नव्या संस्कारलेल्या बिस्पाक भोवमानीस सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस हाका बिस्पाच्या वर्गान भितर काडात म्हूण कुणावंक मुखेल संस्कारणार बिस्प आनी त्या उपरांत दुसरे हाजीर आसतले बिस्प ताका भावपणाची वेंग मारतात. आमी सगलीं कुशालकायेन गीत करुया. गवडी कितलो बरो.